कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या घाडसाय ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या हळगेजूग वार्डात पिवच्या उदकाच्या समस्येचेर उपाय काडना जाल्यार ग्रामस्थालो आंदोलनाचो इशारो. कारवार तालुक्याचो घाडसाय ग्रामपंचायत व्याप्तीचो हळगेजूग हो वार्ड एक द्वीप प्रदेश जाल्यार गेल्ले कित्येक वर्सांच्यान ग्रामपंचायती मार्फत गोटेगाळीच्या RWS रुरल वॉटर सप्लायर्स या योजने अंतर्गत घाडसाय ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या सगळी वार्डात या योजनेचे पिवचे उदक पुरवठो जाता. जाल्यार गेल्ले 15 वर्सांच्यान या उदकापासून एक मात्र हळगेजूग वार्ड वंचित असा. संबंधित ग्रामाच्या ग्रामस्थान ग्रामपंचायतीत कितलेशे विनंती अर्ज दिले. वार्डाचे पंच, अध्यक्ष, PDO हे मी कसलीच कारवाई केली ना. RWS चे पिवचे उदक फक्त हळगेजूगार मात्र कित्याक ना हेचे फाटले राजकारण कितें हे मात्र कळूक येना असो ग्रामस्थालो आरोप. गोटेगाळीच्यान हेच उदक गोपचिट्टा, हणकोण, होटेगाळी, अस्नोटी, सदाशिवगड जर पावता तर हळगेजूग एक द्वीप मात्र हेका वंचित कित्याक म्हण आक्रमक जाल्ल्या ग्रामस्थान स्थानिक मुखंड अनिल कुमार तळेकर हेमगेल्या नेतृत्वात ब्रेस्तार 2 जानेवारी 2025 दिसा घाडसाई ग्रामपंचायत PDO हेमका मनवी दिवन 15 दिवसां भितर हळगेजूग वार्डात पिवच्या उदकाची शाश्वत व्यवस्था करा किंवा कित्याक उदक दिवूं जायना हेजे उत्तर तरी दिया असं पवित्र घेऊन निवेदन दिला. अन्यथा 15 दिवसात ग्रामपंचायती मुखार ग्रामस्थ आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी दिला. पिवच्या उदकाची समस्या जावन 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतरावेल्यान हणकोण जुगावेल्यान सायकलाचे 2-2 कळशे बांधून हाडची परिस्थिती येयला जाल्यार या उदक पुरवणीच्या बाबतीत उदक सोडूक फाटी येतात. हेका कोणाला वरदहस्त आसा हेची खंत ग्रामस्थान व्यक्त केला. आता घाडसाय पंचायत हेजेर कितें उपाययोजना करता तेजेर ग्रामस्थाले लक्ष आसा. म्हजें नांव अरुण दामोदर तळेकर. हांव हळगेजुगावलो रहिवासी. हांव आज हळगेजुगाच्या ग्रामस्थां तर्फेन घाडसाई पंचायतीत एक मनवी दिल्ली आसा. ती मनवी कित्या खातीर म्हणल्यार आमगेल्या हळगेजुगाचेर पिवच्या उदकाची खूब मोठी समस्या आसा. गेल्या 15 वर्सां पासून आमगेल्या हळगेजुगार उदक सोडना घाडसाय पंचायत. घाडसाय पंचायतीच्या इतर वार्डात उदक तेमी सोडटात जाल्यार हळगेजुगावल्या एकच वार्डात तेमी उदक सोडनात. गेल्या 15 वर्सां पयले पंप सेटान उदक हांगा सोडटाले काही प्रमाण भागात. ते सुद्धा आज पूर्णपणे बंद जाल्ले आसा आणि त्यासाठी आज हळगेजुगार लोकांक उदकाची खूब टंचाई आसा आणि लोक उदका लागून हाल काडटात. तरी पूण पंचायत आणि निवडून येयिल्ले सदस्य हेजेर दुर्लक्ष करून आसात. ताका लागून हांवें आज घाडसाय पंचायतीक एक हळगेजुगावल्या ग्रामस्थाच्या तर्फेन मागील सायन घेवन आणि हळगेजुकाराले सगळ्याली सायन घेवन आज पंचायतीच्या अध्यक्षाकडे म्हणल्यार अध्यक्ष गैरहजर आशिल्ल्या कारणान PDO कडेन दिल्ले आसा आणि त्या मनवीत हांवें बरयल्लें आसा. जर तर तुमी ह्या 15 दिवसात जर आमकां हळगेजुकाराक पिवच्या उदकाची जर तुमी वेवस्था केली ना जाल्यार आमी हळगेजुकार सगळे जाण येवन मोठ्या प्रमाणात थंय आंदोलन करतले. आणि ह्या आंदोलनात कितें जरी फाल्यां जर कितें जर लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जालो तेजी सगळी जबाबदारी ह्या घाडसाय पंचायत आसतली. आणि ताका लागून हळगेजुकाराली पिवची उदकाची ही कित्या लागून अशे हाल केलात, कोणाला वरदस्त आहात तेजेर आणि कोणाला हात आसा हेजे फाटल्यान ते उदक मेळ्ळ जावचे सरकारचे हळगेजुकाराक हे आमकां कळूं जाय. आणि हे कळसाठी आमी हे पाऊल उखलिल्लें आसा. हळगेजुकारान जर येता त्या 15 दिवसात जर तर आमकां ह्या उदकाची जर तर समस्या आमगेली तर घाडसाय पंचायत सोडोवंक शकली ना जाल्यार आमी आंदोलन करून घेवन हेजेर तीव्र निशेध करतले आणि मुखार कितें आसता हेच्या फुडें वयतले. ताका लागून फाट कितें जरी लॉ अँड ऑर्डराची जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ही घाडसाय पंचायत जबाबदार आसतली. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर
9082431025. गोंय राज्यांतल्यान मध्य हाडटना सीमा गेटीर सापडल्यार वाहन परवानो रद्द आणि दंडात्मक कारवाई जातली. गोंय राज्य सीमा तपासणा नाक्यार गोंयच्यान मध्य हाडटना मेळ्ळ्यार तेमचेर कडक कारवाई जातली अशें अनमोड अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान कळयला. त्या संबंधात अनमोड हिंगा माहिती फलकू लायला. खूप वेळा जनजागृती करून बी काही प्रवासी खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयचे मध्य येताना घेऊन येतात. तशेंच गोंयच्या मद्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात जाता. तशें म्हण जर हेच पुढे गोंयच्यान येवच्या वाहनात सीमा गेटीर मध्य मेळ्ळ्यार त्या वाहनाचो परवानो रद्द करतले. तशेंच दंडात्मक कारवाई आणि तेमकां कारावास जावू शकता अशें अनमोड अबकारी विभागाचे निरीक्षक श्री महेंद्र नायक हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. KSRTC बसीचे एक्सल तुटून बस बाजूच्या झुडपात उभी. कारवार जिल्ह्याच्या सिद्धापूर तालुक्याच्या बल्लट्टे लागीं अक्षरशः चुकिलो मोठो अपघात. KSRTC बसाचे एक्सल कट जावन बस रस्त्या बाजूच्या झुडपात वचून उभी जाली. 100 पेक्षा जास्त प्रवाशांनी भरिल्ली ही बस. या बसीत 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आशिल्ले. हितूंत कोणाक काय अपाय जालो ना हे नशीब. शिरशी हरिशी चंद्रगुप्ती मार्गान सिद्धापुराक वयची बस अचानक मार्गामध्ये हो अनाहुत घडलो. जिल्ह्यात KSRTC बस मार्गात मदत नादुरुस्त जावन थांबचे हेजेर आक्रोश व्यक्त करून समाजसेवक अनंतमूर्ती हेगडे हेमी या घटनेक DC आणि डिपो मॅनेजरच जबाबदार आसात. हेमगेल्या निर्लक्षपणांत हे जाला असो तेमी आरोप केलो. हेजे फुडें अशें घडची न्ही हेजी तेमी काळजी घेवची अशें अनंतमूर्ती हेगडे हेमी स्पष्ट सांगले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.